एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. घरची सगळी कामां जाल्ली आसा आणि टाइम जाला आसा 11:30. सगळे झाडू मारले, पुसले आणि म्हटले व्लॉग स्टार्ट करूया म्हटले आयज. आणि ऋतिक बसला भायर टीव्ही पळयता. हांव न्ही अशें घरची सगळी कामां बी करून ह्या रूमान बसता मातशें एसी लावन. त्या रूमान न्ही हॉलान न्ही लावून दिना ऋत्विक, ताका थंडी खाता खंय. आणि खूप जण कमेंट करता इंस्टार बीन जे हांवें मॅटर्निटी शूटाक कपडे बीन घातलेले पळय, ते कपडे खंयच्यान हाडलेले म्हणजे हांवें शिवून बीन घेतला का म्हणून. सो हांवें ते कपडे शिवूंक दिवंक ना, हांवें ते रेंटाक हाडला. पयलीं म्हणटालो आमी शिवपाक दिवया म्हणपालो. ते मागीर शिवले आणि शिवल्यार मागीर ते वन टायमच यूज न्ही ते. सो इतले पयशे खर्च करून शिवल्यार मागीर ते यूजच ना. सो जे आमचो फोटोग्राफर आहा पळय त्याने आमकां एक नाव सजेस्ट केलें, म्हणजे तेजे कडेन वच आनी कपडे रेंटाक घे म्हणून. सो रेंटाक बरें हय का न्ही, एक टायम घातले आनी व्हरून दिले. सो हांवें ते कपडे आहा पळय दोनी मॅटर्निटी शूटाक कपडे हांवें घातलेले पळय ते हांवें रेंटाक हाडलेले. ओके. सो खूब जाण म्हणटाले की आपल्याक नंबर बी शेअर कर म्हणून. सो आयज तुमकां तिचो नंबर, ती आसता रिबांदर, तिचो नंबर आणि इंस्टाग्राम ID तुमकां हांव शेअर करता. इंस्टाग्रामा ID न्ही खूब वरायटी अशे कपड्याचे न्ही तिने फोटोशूट बीन घातला, फोटोज बीन घातला. सो तुम्ही ते वचून चेक करात आणि तिचो नंबर तुमकां हांव शेअर करता. आणि तिजे न्ही दुबई आसा, दुबई ती रेंटाक घेता कपडे. तिजे एक धाकटेशें ऑफिस आहा दुबई. ओके. आणि बरी अशी. आणि तुका सांगता 1 डे चार्जीस त्या. इफ तुजे फोटोशूट फाल्यां आसा न्ही तुवें ते कपडे आयज घेवपाचे आणि 1 डे चार्जीस तुजे. सो माझे कपडे पडले पर्पल 2500 आणि नेक्स्ट दुसरो आसलेलो रेड कलर 2500, 2500. ओके. एक दिसाचे रेंट. ओके. अशें आसा. सो तुमकां कोणाक बी जाय जाल्यार तुमी ताका कॉन्टेक्ट करात आनी फोटोशूटाक बी तुमी ते कपडे बी घेवं शकता. खूब आसा अशे पिक्चर्स. ओके. तुमकां जाय ते बरे 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 आहा. सो जे की तुमकां आवडटा बीन न्ही ते तुमी चूज करपाचे आनी ते सांगपाचे. सो हांव नंबर आनी इंस्टाग्राम ID तुमकां हांव शेअर करता. खूब जाणां म्हणटा की आमकांय करूंक जाय. हय, एक 1 टायम एक्सपिरियन्स घेवकूच जाय, हय का न्ही. आनी ऋतिको टायमार इतलें नासलेलें तेन्ना. म्हाका पयलीं खबर नासलेलें की मॅटर्निटी शूट म्हणजे कितें. सो तेन्ना इतलें नासलेलें. ती म्हणटाली जस्ट आतां हे रिसेंटली स्टार्ट जाला खंय मॅटर्निटी शूट बीन सगळें. सो बरो आहा एक्सपिरियन्स. ओके. करचें एक मेमोरी उरता न्ही ताका लागून. सो तुमी जाय जाल्यार तुमी कपडे बीन हेडे ऑर्डर करूं शकता. ते श्रीबांदार आसा आनी खंय आसा म्हाका खबर ना, की आमकां फोटोग्राफरान नंबर सजेस्ट केल्लो तिचो. ओके. सो चला. आनी कांय ना, लास्ट टायम हांवें ते पालकची भाजी शेअर करून ना हांवें केल्लेले. सो खूब जाणां म्हाका कमेंट केल्ले की आमकां शेअर कर पालकची भाजी. पालक मागीर ग्रीन पीस घालून हांवें भाजी केल्ले आनी म्हाजे ऑल टायम फेवरेट. सो पयर डेल्फिनोजान गेल्ले पालक बरें मेळ्ळा म्हाका. सो आयज हांव ती भाजी तुमकां हांव शेअर करता. आनी आयज हांव कर्ड रायस करतलें. आयज मम्मी म्हटलें दाल बी करी बिरी कसलें कांयच नाका. सो मातशें शिवनी दही खायच ना, ताका लागून म्हटलें आयज कर्ड रायस करता बरें ताका फोडणं बीन मारून. सो हांव ते पालक भाजी तुमकां हांव शेअर करता. आनी कर्ड रायस कशें करपाचें घराडेन बरें जाता. कर्ड रायस फोडणें बीन मारलें न्ही जेवंक बरें लागता. सो आतां समर सिजन न्ही कर्ड मातशें खावंक जाय, जिवाक हेल्थाक बरें. ओके. सो सगळीं घरची कामां जाली, मम्मी गेला शावर घेवपाक. सो आमी या आतां किचनान, तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. ओके. चला. सो हांगासर पळयात पालक भाजी करपाक न्ही हांगासर हांवें 2 बंडल पालक चॉप करून घेतला. एक इतलेशेच हांवें ग्रीन पीस घेतला. म्हाका 1 कप आसा ग्रीन पीस. आनी हांगासर न्ही 2 टोमॅटो आनी 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. आनी हांगा घेतला हांवें लसूण आनी 2 मिरची न्ही अशे कट करून घेतला. ओके. आनी आमकां लागतले मसाला बीन ते तुमकां हांव मागीर दाखयता. सो आतां घालता हांव 3 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो तेल तापलेलें आसा. आतां घालता 1/2 टीस्पून जिरा. सो आतां घालता हांव लसूण आनी ग्रीन चिली. सो आतां घालता हांव कांदे घालून न्ही आतां आमकां हें सगळें 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांव पळय 1-2 मिनटां एका न्ही फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता हांव टोमॅटो. जस्ट थोडेशें हांव मीठ घालता. मागीर न्ही टोमॅटो न्ही मातशें बेगीन कूक जातलें. सो आतां न्ही आमकां टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही मातशें एका कूक करून घेवया. सो टोमॅटो न्ही हांगा मातशें कूक जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव ग्रीन पीस आनी ग्रीन पीस घालून ताका बरें मिक्स करात.
सो बरें एका हांवें मिक्स केला. धांपोवन आमकां एक लो फ्लेमींनी एक 10 मिनटां आमकां कुक करूंक जाय. सो 10 मिनटां जाल्ली आसा. सो आतां आमी घालया सगळे मसाले. सो हांगा घेतला हांवें एक व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर. चड तीख ना ते, कमी स्पायसी आसा, हांवें घरा केल्लेलो. आनी हांगासर एक हाफ टीस्पून घेतला हांवें कोरिएंडर पावडर. टर्मरीक घेतला आनी एक धाकटो चमचो घेतला हांवें गरम मसाला. तो घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो मसाला न्ही आमी हांगासर बरें मिक्स केला. फ्लेम लो दवरात आनी धांपोवन आमकां जस्ट 5 मिनटांनी एका कुक करून घेवंक जाय. सो लीड ओपन करता आनी मसाला न्ही बरें कूक जाल्ले आसा. सो आतां आमी घालया हितून पालक. जस्ट पयलीं न्ही थोडे थोडे घालात आनी ताका मिक्स करून घेयात. दिसता चड ते पालक, जेन्ना ते कूक जातले पळय तेन्ना ते थोडे जातले. सो हांगासर पळयात हांवें ताका बरें मिक्स करून घेतला. आतां आमी घालया बेसन. सो हांगासर न्ही हांव 3 व्हडलो चमचो बेसन घेतला. तो पयलीं हांव घालून घेता आनी मिक्स करून घेता. इफ जाय जाल्यार मागीर आनीक घेता हांव आनी बरें हेका न्ही मिक्स करून घेयात. आनी फ्लेम आपणें हांगासर लोच दवरात. सो ओदूर हांवें 3 चमचो घातलेलो. सो आतां आनी 1 चमचो घालता पुरो. बरें ताका मिक्स करून घेता. जस्ट थोडेशें हांव मीठ घालता. टेस्ट करून पळयात तुमी. सो मीठ घालून न्ही मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां हांव घालता 1 कप उदक, कित्याक ते बेसन मातशें कूक जावंक जाय आनी पालकूय मातशें कूक जावंक जाय. जस्ट एक कप घालता आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें ताका मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां धांपोवन न्ही आमकां जस्ट लो फ्लेमीन न्ही आमकां एक 10 मिनटांनी कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही 10 मिनटां जाल्लीं आसा. आनी जेन्ना तुमी भाजी करतली पळय मातशें नॉनस्टीक कढाई ताका यूज करात, कित्याक सकयल चिकट्टा न्ही ताका लागून. थंयसर उदक बीन चड घालूंक जायना, जस्ट एकूच कप. सो हें जाल्लें आसा. ही शीता वांगडाय जेवंक बरें जाता आनी चपाती आसल्यार आनीक बरें जाता. रितवी हें फक्त शीतान शिजता न्हू रे? हय, बरें हेल्दी सामकें पालक. हय ओके, हें जाल्लें आसा. ट्राय करा तुमी. आमी कर्ड रायस करया. जितले तुमकां रायस जाय न्ही तितले रायस घ्या हांगासर. ओके. सो आतां आमी घालया दही. सो दही पयलीं इतलें हांव घालून पळयता. इफ तुमकां चड अशें पातळ जाय जाल्यार आनीक तुमी दही एड करात. सो बरें एका मिक्स करून घेता. सो आनी म्हाका जाय पडटलें, सो आनीक घेता हांव. ओके. सो बरें ताका मिक्स करून घेया. सो हें परफेक्ट आहा. सो हें पळयात हांवें म्हाका जितलें जाय तितलें हांवें दही घातला. सो मीठ घाला. मीठ घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. टेस्ट करून पळयात तुमी. सो आतां घालता हांव कांदो घालता आनी कोथमीर घालता आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. आनी आमकां तडका दिवंक जाय. इफ तुमकां तडका बीन दिवपा नाका जाल्यार हें रेडी आसा खावपाक. आनी तडका दितना न्ही थोडेशें आलें घालता. म्हाका न्ही आलें तोंडाक लागलें न्ही म्हाका तें आवडना. सो हांव आलें बीन म्हणजे ग्रेट करून अशें घालचें ना. ओके. सो हांगा तेल दवरला. हांगा न्ही हांवें 2 व्हडलो चमचो तेल घेतला. तेल बरें गरम करून घेयात. सो तेल तापलेलें आसा. थोडें सांसवां घालता आनी सांसवांय म्हाका चड आवडना, जस्ट थोडेशें घालता हांव. आनी जस्ट थोडेशें घालता हांव चण्याची दाळ. ओके. चण्याची दाळ आनी जस्ट थोडेशें घालता उडद दाळ. जस्ट थोडेशें आनी कढीपत्ता. फुटा बॉम्ब फुट्टा आतां. हेच प्रॉब्लम. वास कढीपत्ता. आनी जस्ट थोडेशें हें घाला ग्रीन चिली. यो ग्रीन चिली घातला. मातशें ताका फ्राय करून घ्या. बंद कर. सो तडका रेडी आसा. घालता बरें ताका मिक्स करा.
वास बरो येयलो न्ही हे न्ही करून खाया आता आम्ही आज मुद्दाम केला शिवनाथा लागून शिवनाथ दही अजिबात खायना राव रे गरम हांव आयलो शिवनाथ न्ही दही खायच ना ताका आज मुद्दाम केला आयज ताका खावचें पडटलें की आयज दाळ बीन कांय ना दाळ ना हय पालक कडी आसा पालक केला भाजी दुबळून खावून जेता सगळे जाले आणि हांगा पळयात निरफणस फ्राय केला आणि म्हाका न्ही कमेंट केलेले की तू मँगोज कित्याक उदकान घालून दवरता एक्चुअली न्ही मँगोज न्ही एक 1 hour 2 hour पयलीं उदकान घालून दवरूंक जाय कित्याक मँगोचे जे हीट आसता पळय हीट मँगो हीट न्ही हीट कमी जाता उदकान घातल्यार इफ चिल्ड आयस घालून सपोज उदीक दवरलें न्ही उदकान थोडें आयस घातलें न्ही तें आनीक बरें जितलें ताका थंडसाण मेळटा न्ही मँगोची हीट कमी जाता ताका लागून ओके घे स्वीटा ना सुबोवाचे स्वीट आमकां भाजी मागीर कर्ड रायस चपाती मँगो निरफणस सो आमी जेयता बेस्ट जेवण न्हू शिना दाळ नायस दाळ नाकाच आसलेलें म्हाका हे काड तुका नाका रे चपाती आं कर्ड रायस खाता आं खा सो चला जेयता आमी आयज वता मेळटा यो गे बेगिना चला जेयता आमी मागीर मेळटा तुमकां ओके आयज म्हाका आयस्क्रीम खावंक जाय खबर आहा तुजें उठलो उठलो 3 काडी खाऊन दवरला काल फ्री आहा हितून आयस्क्रीम आता माझे उरला ते खाता आमी तितून पळोवया फ्री आसा का ना ते पळोवया फ्री असल्यार फाल्यां शॉपार वचून शी वाटरो आनी ओके चला मागीर मेळटा सो सांज जाली सो आतां एक काम दिलां हांवें म्हणजे कर म्हटलें तुकाच्या बुकाक म्हटल्यार कवर घाल मागीर एंड जावचें ना मागीर आनी फुडल्या म्हयन्यान आनी स्कूल मे मागीर जून मागीर आनी फुडल्या म्हयन्यान बिजी आसतलीं आमी सो म्हटलें सद्या चार बुकाक कवर घाल आनी म्हाका न्ही तेजे बुकाक कवर घालपाक जायना तेंचे कवर कसले खबर आहा हें कितें म्हणटा ट्रान्सपरंट आमच्या टायमार ते आमी ते ब्रावन कलर कवर पळय ते आमीच घालताले डॅडी आमकां घालतालो मागीर आमी घालताले आमकां कळ्ळे पळय तेन्ना हें न्ही घालपाकूच जायना कितले हांवें वेस्ट केला खबर पेपर ताका लागून हांव घालत ना हें दाखयता तुमकां वैश्वनाथ हांवें म्हटलें मातशें घाल म्हटलें आत्तां येयलो तो कामांतल्यान हांवें म्हटलें तूं एक सदांच एक 4 तरी घाल नाल्यार कितें जातलें बरें वांगडा थंय जावचें ना तो पळय 4 बूक दिला हांवें आनी तांकां न्ही कंपल्सरी असलेत ट्रान्सपरंट हें लास्ट इयरचें आसलेलें हांवें घाल म्हटलें आनी नोटबुकाक बीन घालपाची गरज ना पुरो रे नोटबूक तेंचे ते ऑलरेडी कवर टायप आहा न्ही तें ब्रावन कलर कवर सो ताका ते गरज ना घालपाचें फक्त टेक्स्ट बुकां घालूंक जाय सो हेका हें ना कितें तें स्टिकर ते लेबर ते एक ना ते मागीर ते इम्पॉर्टंट ना हांवें म्हटलें मातशें घाल म्हटलें एक 4 बुकां आहा तितले कितले आहा ते इतलेच आहा जाय जाल्यार मागीर हाडूंक मेळटलें पुरो जातलें न्ही पळय जाता तितलें घाल तूं सो म्हटलें शिवाय घाल म्हटलें फक्त हांगाच म्हाका प्रॉब्लेम जाता घालतना कोणा खबर सायडीन जायत ना तें घालपा म्हळें कितलें हांवें वेस्ट केलें खबर आहा ताका घालत ना हांव तें आनी हो आनी सामको मोठो आहा हो एक बुका 4 सब्जेक्ट आहा हेंचे कितें अशें केलां म्हाका खबर ना 4 सब्जेक्ट इंग्लीश मॅथ सायन्स सोशल स्टडीज एक बुकाचे असले 2 आसा पार्ट 1 पार्ट 2 पळय हो सेमिस्टर 2 हो सेमिस्टर 1 भितर आहा सगळें भितर आहा पण बरें एकूच बूक कॅरी करपाचें स्कुलान न्ही ना तें एक बरें आसा हें दिस टायमूच अशें येयलां लास्ट अशें नासलेलें सो हेका म्हटलें मातशें बरें रे टेबल बिबल आयकत ना वार दाखय आसूं म्हटलें हांव ताका चड फोर्स करना आसूं एन्जॉय करून न्ही एकदां स्कूल स्टार्ट जालें की मागीर ते आहात न्ही स्टडीज करपाचें हय सो चला आनी कांय ना मम्मी हांगा हाताची घडी मारूंक बसला आईक हांगा थंडी खाता खंय जस्ट एसी लायले खूब गरज जावपाक लागले एसी लायले आनी तो न्ही भायरसून आयले ताका पयलीं एसी लावंक जाय जाल्यार तो तापता अशें ना कित्याक भायरसून आमकां इतलें भितर इतलें कळना गरमी भायरसून येयले न्ही खूब गरमी जाता न्ही जस्ट लायले हांवें घडी लावून बसला हाताची घडी टी व्ही पळयता सो आतां कांय ना आनी म्हटलें ब्लॉग एंड करया अशें तें काम करता हांव एडिटींग करतालें विडियो ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता रेसिपी ट्राय करात दही आनी कर्ड आनी रायस खायात आतां आवडशें तुका शिवाक अशें खायना आनी तडका मारून खायात आं विदावट तडका बरें जावचें ना
मारून खाय बरं लागता. सो आणि परत करतले हांव परवा दिवशी. बरें आता खावपूच जाय मातशें ताका लागून. ओके चला तो व्लॉग हांगा सेंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. बाय. Bye. I love you, friends. Please leave comments and subscribe to my channel. चल आई बाय म्हण. हां चला बाय. सो आयज न्ही बर्थडे आनी एनिवर्सरी आसा, तांकां विश करता. काल एक बर्थडे आसलेले मिस आले, तांकां विश करता. बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे क्लिविया मिरांडा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ अ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे क्लिविया मिरांडा. आनी आयज बर्थडे विश करता. तो नाव आसा रोनाल्डो कार्दोजो. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रोनाल्डो. नेक्स्ट आसा रिन्स्टन परेरा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रिन्स्टन परेरा. आनी आयज एक एनिवर्सरी आसा. नाव आसा एरिक एंड सेरेना डिसोजा. विशिंग हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस. सदांच हॅपी रावात हें देवा कडेन मागता हांव. सो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी एरिक एंड सेरेना. काल एक बर्थडे आसलेले ते मिस जाले. नाव आसा ब्रास हेनरिक. सो विश रिलेटेड हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे ब्रास. आनी आसा आयज बर्थडे ब्रेनेग हेनड्रिक्स. नाव बी चुकल्या सॉरी म्हणटा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे ब्रेनेग हेनड्रिक्स. यो रे. Happy birthday and many blessings to you. May God wish you some happy birthday. आणि Happy anniversary. चला बाय. Bye.